फाटली 5 आणि फुडली आता ती 5 वर्सां पुराय 10 वर्सांची उदरगत काणकोण मतदारसंघात करतलो अशें सभापती आणि काणकोणचो आमदार रमेश तवडकारान सांगले। लोकांचोय सहकार्य आसप गरजेचें अशें ताणें आगोंद डांबरीकरण उक्तावण सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। उदरगतीच्या नदरेन जाता तितके बेगीन करतलो अशें रमेश तवडकारान सांगले। जाता आणि या विषयी सांगतो म्हाका खूब आनंद जाता। फाटले सादारणचे 20 दीस आमी लोलयां पासना पैंगीण खोती गावणगिरी म्युनिसिपालिटी आणि तशेंच आज आगोंद भागांत एक काम प्रत्यक्षान सुरू जाता आणि लोकांची म्हाजे कडेन अपेक्षा आशिल्ली आणि ती आज पुराय जाता आसतना आणि प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट जाता आसतना खूब आनंद जाता। आणि ह्या कामाक तशें पळयलें जाल्यार ती आमचे इंजिनियर बाब सावंत बाब आमचो स्वप्नील बाकी हांचेय खरें आमी आभार मानपाक जाय, कारण ज्या तरेन ताणें जे एस्टिमेट केले आनी बाकी सगळे पाठपुरावो करपा खातीर की फाटले सादारणशे एक म्हयने आनी प्रत्यक्ष आमी ज्यो फायली ज्या स्पिडीन गेल्यो आनी ताजे मुळे ताजो रिजल्ट आमकां आयिल्लो आसा। त्यामुळे आगोंद भागाच्या सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता की ही आतां जी सुरवात जाल्ली आसा आमकां पूर्णपणे ह्या आगोंद किंवा पूर्ण काणकोण भागाचो की ऑलरावंड डेव्हलपमेंट सगळ्या प्रकारचो विकास आमकां करपाचो आसा। त्यामुळे कोणेच फाटल्यान रावपाची आवश्यकता ना। जो आज प्रत्यक्ष जरी काम सुरू जालें की आमकां फुडल्या 5 वर्सां भितर 5 वर्सांनी फाटले 5 वर्सांनी सुरू जाल्लें आसा आमकां म्हळ्यार 10 वर्सांचें काम प्रत्यक्षान आमकां करपाचें आसा की रोजगाराच्या विशया जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या मुळे हांव सगळ्या काणकोणच्या जनतेक तशेंच आगोंद भागांतल्या लोकांक हांव नागरिकांक सांगपाक सोदतां की तुमी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें आणि संपूर्ण मतदारसंघाचो संपूर्ण पंचायतीचो प्रत्यक्षान विकासाच्या दृश्टिकोनातून जे गजाली करपाक जाय ताका तुमी हातभार जाय अशी अपेक्षा व्यक्त करता।